ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇರುವ ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ ಎದೆಯ ತೆರೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ಹನುಮ 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 ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಗವತ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣದೇವ ಶ್ರೀಪತಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಸಂತುಮೇ ಜನ್ಮಜನ್ಮನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ प्रथम ग्रामदेव निर्णय देशाक मनान स्मरण करता ती तशी ती आमले आशीर्वादाचे आराध्य देवत व्यासरघुपती की नरसिंहाक वंदन करता ती तशी ती हांगाचे आमले हरिद्वाराचे गुरुनाथ जन आसले सुधीर स्वामींगेरे दिव्य शरण तशी ती हांगाचे आमले प्रीतीचे आराध्य देव पांडुरंग रुक्मिणी तुगेलेगी भक्तीन समस्त महाजन दुनिया देव सगळीनो प्रार्थना केला देवा कशी एखादी गोड पर्वकाल आमगे गोड समेले जन्म नक्षत्र पर्वकाल तुगेले अनुग्रह करतना आमगेले आताचे मडा देवले सैमिन स्वामी कमेना एक आमगेले अंगाची राम मंदिर आमगेले एक संसार तशी आज दिवसांत आम्ही हे मठाक आयज येऊन गेलो आज दिवसांत तागेले एक पादस्पर्श जेवत आसा तशी आम्ही अमृत असताना ते एक देवाक प्रसन्न पूजा लगी समाजात एक मंत्राक्षर रूपारी आशीर्वाद जेवत आसा हे यावत्तू कार्य कसं आसा तुगेले आम्ही आता प्रार्थना बेगिनो आमकां भजन मंडळी दिंडी भायर सरता तुगेले अनुग्रह करतना यावत्तू कार्य कसं आसा निर्विघ्न करून तुका आमकां योगिनो भक्तवंत महाजनीनो तुगे मेळले आसलेवा तुगे प्रार्थना बेगिनो आता भजना दिंडी भायर सरता तुगेले प्रार्थना कसं म्हणरी हे यावत्तू कार्य कसं आसा निर्विघ्न करून तुका आणि आमकां वयचो घेवन की हे राम मंदिरा वचून ते रामाक की आनी स्वामीले सेवकेल कडेन आमले पेंटेक अनुग्रह करता त्या मातून आमले पेंटेक कसले दोष म्हणजे तरी ते एक पर्व काळारी देवा सेवकेल कडेन की स्वामी सेवकेल कडेन सर्व दोष देवा दूर करून दिवका मुख्य जावन सदा काल आमले पेंटेक चांग अभिवृद्धी दाखोवन दिवका स्वामीले मनांत आसा मुखासून एक व्यास भवन करता ते कसं प्रार्थना आसा जलासून दिवका आनी आमगे येवन स्वामीन मस्त एक आमकां तिला आराधन करून आमकां आशीर्वाद केला पुढे तुझे मुखासून जरी आमगे येवन आमकां स्वामीन आशीर्वाद करता त्या मातून आमी लेखीत काम कसं आसा तुगेले अनुग्रहारी निर्विघ्न करून दिवचे त्या मातून राम मंदिराक आनी एक पादस्पर्श कडेन ते जागे कसं एक दोश देवा दूर करून दिवका आनी मुखासून तुगेल्या मनाक कसं इच्छा आसा ते इच्छा परिपूर्ण करून जलासून दिवका आनी हे त्या मातून ऑल्सो मेन केन्ना म्हणचे आशिल्ले मंगळूर आनी कोची एक आमले संस्थान दोन म्हणून तशी ते समस्त कसं प्रार्थना आसा मुखासून अशी ती निकाल जानो सत्य जलासून दिवचे त्या मातून स्वामीला मनात कसं इच्छा आसा हे समाज विषयार देव मंगळूर पेटे विषय कसं इच्छा आसा हे सर्व इच्छा तो परिपूर्ण करून दिवका त्या मातून आयज दिसांत आमकां सर्व भजन मंडळाचे पुरो आडळीत मंडळाचे पुरो अर्चक उद्देश्य पुरो कोण कोण येऊन हे एक भागवहिताची तांकां मनाक चांग समाधान दिवका सर्वांनी ऐक्यमत्यानी त्या देवाक की स्वामीले सेवा करचे एक पूर्ण ज्ञान त्या मनुष्याक सर्वांक अनुग्रह करता त्या मातून समस्त पेंटेक चांग उजाड दाखोवन दिवका आनी तुगेले की प्रार्थना केल्या हे आमले कार्य कसं आसा निर्विघ्न काडून दिलो मुखासून हे कसं एक संकल्प आसा संकल्प परिपूर्ण करून दिलो आयज दिसा यावत्तू कार्य निर्विघ्नार काडून दिलो वैभवान काडून दिलो मनाक चांग संतोष जावची अनुग्रह करता स्वामीक चांग एक मुखासून आमगे येवन गेलो तुगेले एक प्रार्थना केल्या की आमले पेंटेक चांग गौरव अनुग्रह करून रक्षण करून बरे एक तुका म्हणून तुगेले की समस्त महाजन अर्चक वृंद आळद वृंद भक्तीन प्रार्थना केल्या
ಪವಿತ್ರ ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವ ನಿಪಾರಿ ಗಜಾಂಗದ ಕಾರಣ ದೊರೆ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ 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 ಅಪುತಾರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ ಮಾರಕ ನಕ ಮುಕುತಾರೊಡೆಯ ದೇವಯ್ಯ ನೀಯ ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ 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 ಅಪುತಾರ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ हरिद्वारा क्षेत्र दर्शन घेऊया व्यास मंदिर सोनू धन्य जाऊया हरिद्वारा क्षेत्र दर्शन घेऊया व्यास मंदिर सोनू धन्य जाऊया व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 बोलूया वेद व्यासु 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 बोलूया व्यासु 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 बोलूया वेद व्यासु 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 बोलूया पवित्र गंगा तीर्थ सप्त धारांतु व्यासाली सुंदर मोठी मंदिरांतु पवित्र गंगा तीर्थ सप्त धारांतु व्यासाली सुंदर मोठी मंदिरांतु सुधींद्र गुरुं गेले दिव्य स्थान सुधींद्र गुरुं गेले दिव्य स्थान प्रतिष्ठे घेता भारी वैभवान प्रतिष्ठे घेता भारी वैभवान हरिद्वारा क्षेत्र दर्शन घेऊया व्यास मंदिर सोनू धन्य जाऊया व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 बोलिया वेद व्यासु 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 बोलूया व्यासु 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 बोलूया वेद व्यासु 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 बोलूया व्यासान बरईले वेद चारी व्यासाले शिष्य लोकांतु देवारी व्यासान बरईले वेद चारी व्यासाले शिष्य लोकांतु देवारी पांडुरंगनाथ
ಮರಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಂದುಗೆ ಅರಳೇಲಿ ಬಿಂದುಲಿ ಬಾಪುರಿ ಚಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಂದುಗೆ ಹರಳೆಲೆ ಬಿಂದುಲಿ ಬಾಪುರಿ ಚಂದನೆ ನಲಿಯುತ್ತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ 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 ಹರಿ ಕುಣಿದ ಇತ್ತ ಪಟ್ಟೆಯ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಕಾಂಚಿಯ ಭಾಮ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಹರಿ ಕುಣಿದ पवित्र गंगातीत सप्तधारांतु व्यासाली सुंदर मूर्ती मंदिरांतु पवित्र गंगातीत सप्तधारांतु व्यासाली सुंदर मूर्ती मंदिरांतु सुधींद्र गुरुंगेले दिव्य स्थान सुधींद्र गुरुंगेले दिव्य स्थान प्रतिष्ठे घेता भारी वैभवान प्रतिष्ठे घेता भारी वैभवान हरिद्वाराचे प्रदर्शन घेऊया याच मंदिरा सोनू धन्य जाऊया व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया व्यासान बरईले वेदचारी व्यासाले शिष्य लोकांतुते भारी व्यासान बरईले वेदचारी व्यासाले शिष्य लोकांतुते भारी परम पवित्र ते शिष्य ते चारी परम पवित्र ते शिष्य ते चारी तेवई प्रतिष्ठे घेतावई भवारी तेवई प्रतिष्ठे घेतावई भवारी हरिद्वारा क्षेत्र दर्शन घेऊया व्यास मंदिर सोनू धन्य जाऊया व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया पैलू शिशाक दिले रखेल वेद दिले प्रेमिनीक पैलू शिशाक दिले रखेल वेद दिले प्रेमिनीक वैशंपायन कामवेद वैशंपायन
दर्शन घेऊया व्यास मंदिरात येऊन धन्य जाऊया व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया अज्ञान दूर करता ज्ञानी तो ज्ञान अभ्यसिता वेद व्यासुतो अज्ञान दूर करता ज्ञानी तो ज्ञान अभयदित्ता वेद व्यासुतो यतिवेश सुंदर मूर्तितो यतिवेश सुंदर मूर्तितो कामिक मंडल कौपीन धारितो कामिक मंडल कौपीन धारितो हरिद्वाराचे प्रदर्शन घेऊया व्यास मंदिरा दोनो धन्य जाऊया व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासा वेद व्यासा
जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा. संयमींद्र गुरुलय चरण धरा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य. परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य. परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य. गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य. गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य. गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य. सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य. संयमींद्र गुरुलय चरण धरा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा. दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो. हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं
सुग्रीव संभाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामायणम् महाविष्णु अवतार प्रणाम श्री राम जय जय राम त्रेतायुग संजात प्रणाम श्री राम जय जय राम इक्ष्वाकु सूर्यवंशज राम रघुकुल वंशोद्धारक राम साकेतपुरी मंगल धाम श्री राम जय जय राम दशरथ ज्येष्ठ सुनंदन राम कौसल्या सुत सुंदर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम गुरु वशिष्ठ उपदेशित राम श्री राम जय जय राम विश्वामित्र सुदीक्षित राम श्री राम जय जय राम धनुराभ्यास प्रशिक्षित राम सुबाहु ताटका मर्दन राम क्षत्रिय धर्म सुपालक राम श्री राम जय राम गौतम वनिता तारक राम श्री राम जय राम मिथिला नगर प्रवेशित राम दिव्य शिव धनु भंजन राम शूर्पणखा संघातक राम श्री राम जय राम माया मृग संहारक राम श्री राम जय राम सीतापहरण दुःखित राम सीतान्वेषण कारक राम हर दूषण रण भंजक राम श्री राम जय राम कबंध शाप विमोचक राम जटायु मुक्ति प्रदायक राम शबरी माता राधित राम सुग्रीव सक संधानित राम श्री राम जय राम किष्किंधापति घोषित राम वाली प्रताप खंडित राम वानर श्रेष्ठ हनुमन राम रामलिंग संस्थापित राम जय राम दुर्गा शक्ति पूजित राम सागर सेतु बंद भल राम कपि सेना बल प्रेरक राम कुंभकर्ण रण मर्दन राम रावण दर्प विनाशक राम श्री राम जय राम दानव कुल विध्वंसक राम मित्र विभीषण रक्षक राम अयोध्यापुरी राजा राम श्री राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम श्री
पुरुषोत्तम राम जय राम जय राम भक्त वत्सला रघुकुल सोमा जय राम जय राम सुरगुण मुनिजन वंदित राम जय राम ऋषि वाल्मीकि विरचित राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम
रामचंद्रा श्री प्राणा श्री अंगे गुरुपरंपरेचे समस्त कार्यालयीन स्वामी होतं अंगे स्वामी पर्यंत दिव्य वृंदावन स्तंभ प्राणा महाचैतन्य ज्ञानदास पुण्य अंगे राष्ट्रवाद पुण्य आदि अंगे के भाग्योदय पुण्य अंगे स्वामी गताय संगे अंगे मंगळूर त्रिकुशी नरी अंगे संस्थान दोन देहाक प्रधान सर्वेंद्रियाणां नयनं प्रधानं म्हणतात सगळेंद्रिय असणारी काय चांग से पुढे तसे भाग्य काय मदत भेटली सगळे भेटले धार केलं तसं स्वामी तसं लिहायला स्वाम्याला विशेष जाऊन दिलं आम्ही जन्म नक्षत्र तसं लिहाय जन्म नक्षत्रात सर्वकाला तरी हंगेले जसे की एक येन विना तृणमपि न चलते म्हणतात परमात्मा शिवाय त्या जगत ज्ञान सगळी जर्मन तशी हंगेले संस्थानाचे मूल देव जाऊन सिला रामचंद्र तशी चांगले वाटा देव व्यासरगुरु दिले विशेष जाऊन सिला इच्छे प्रकार हे एक वास्तु संकीर्ण स्वाम्याला संस्थानाचे करत जाऊन घेऊन हाका स्वाम्यानं व्यास भवन म्हणून तसं नामांकित करून घेऊन आधी स्वाम्यांनी तीन त्या व्यंकटरमण संविधानाचे येऊन घेऊन ते देवा दर्शन करून घेऊन आमचे सगळे गुरु परंपरेचे भावचित्र तांतून आमगेले संस्थानात देवाला आराधन करून येईल तसं त्या देवाला भावचित्र तशी आमगेले काशीचे मूल मठांत आराधन करून येईल तसं तर लक्ष्मी नरसिंह तशी हांगा इष्टदेव जावन व्यंकटरमण भावचित्र सगळं घेऊन भजनाचे एक विशेष जावन एक दिंडी म्हणून म्हणते ते त्या व्यंकटरमण संविधानाचे घेऊन काम घेऊन संतोषारी देवा कसकेना आराधन करून घेऊन आमका अनुग्रह केला जसं की पेटून आमगे संस्थानाचे विशेष जावन एक शोभायमान जावन एक संस्थाना संबंध पाविल संकीर्ण असणारी ताचे एक सगळेच एक संस्थानाक संबंध पाविल तसले ते एक जाग म्हणून म्हणतात तसं त्या जाग्याला लागीची असून घेऊन आणि एक संस्थानाक देवानस्केना समर्पण करून घेतलं त्या संस्थानातून विशेष रूपात आधी देवाला आराधना स्वाम्याला निवृत्त हस्तांत रामचंद्राक समर्पण केला देवा तुगेला प्रार्थना करून येतात जसं की आमगेल्या संस्थानातून त्यांचे एक कार्य केले सगळे भेट एक बरेपणाक करतो तसं काम त्यांचेही कार्य करताना संस्थानातून देवाला आराधनाच्या बरो देवाला वैभवाचे हवन पूजनच्या बरो दिल्ली तर कसले कार्य असच्या बरो आमगेल स्वाम्यानं आमगेल समाजाक करचे समाज म्हण खाली मंगळूर मात्र नाही आसेत हिमाचल पर्यंत सिर समस्त संस्थान शिष्यवर्ग मात्र नाही संस्थान विदेश अंचल कोण असची पण सगळा त्याची पुण्य फल मिळतात तशी आमगे स्वाम्याने तीन हांगा चातुर्मास कालाचरी अनेक सकड आराधना पूजन देवाल वैभवाचे संबंध पावित तसले सकड हवन कार्य आम सकड करू जायन जलरी स्वाम्यान त्या अंगेलकरण करून घेऊन आमगे सगळे पॅन्ट उद्धार करून देवान विशेष रूपाचे स्वाम्याकरण करून घेऊन आमचा अनुग्रह केलेला असं तसं लाजी पुण्य भर म्हणून घ्यायची देवानस्केना आयची दिसाक हे एक संकीर्ण स्वाम्याला हस्तगत झाला जी की आमगेलो विशेष जावन आसले अयोध्येतून रामचंद्राले जन्मस्थानाचेर वचून घेवन त्या रामचंद्राक आराधन करून घेवन तागेर वैभवाक आमगेर समाजाक कोण कसन ते एक रजत आस कसन सुवर्ण आस ते सकट समर्पण करून आमगेले भेटेक आमगेर समाजाक तरी स्वाम्यान प्रार्थना केलेली तसंच ते प्रार्थना कर म्हणून तो रामचंद्र हांगा पूजन घेऊन तसलो मस्त भजकान आराधन करून येईल तसलो तो रामचंद्राले सकट असून घेऊन असेल तसं संकीर्ण स्वाम्याला करगत झाला तेव्हा तू प्रसन्न जाऊ का आमगेले समाजाक संस्थान म्हण कसं नाही संस्थानात मठाधीशांनी आमगेल कधी कसर कधी सकट कार्यकर्ताचे म्हणून कसं चांग बोध आमगेल समाजा मिळची तशी तुम्ही ज्ञान देऊ का देवा ज्ञान अभय दिसलो मर्यादा रक्षण करतो देव तो मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणतात तुम्हाला मात्र नाही सगळेची आमगेले जनान कंची रूपाचे जीवन गोरका मर्यादेर चोरका जलरी आनमाला कष्टोलका प्रजेला कष्टोलका देशींची पत्नीला कष्टोलका देशी
धात्राला कष्टोर का म्हणून कसं दाटून देऊन घेऊन आम्हाला देव जनरितो अवतारा भेदागिरी मनुष्य मात्र आम घेऊन आम्हाला सगळेच असते ना लोका उद्धार केलं देव तो तुगे लागे प्रार्थना करून घेताची आईची दिसा स्वाम्यांना प्रसन्न कालागिरी आधी आम्हाला स्वाम्याला जन्म नक्षत्राची संतोषागिरी ह्या देवाक आराधन केलेलं सर तू प्रसन्न जाव का देवा आणि स्वाम्यांना मुखार सुनी ह्या संकीर्णांशी आणि कसं चिंतन दवरलं की सकड कार्यरूप आयोजित तरी तू प्रसन्न जावन घेऊन तांकां अनुग्रह करून देऊ का आणि तांकां आरोग्य चांग आयुष्य देऊ का आमकां सकड शिष्यवर्गांक तांगेले संस्थानाचे प्रितीन सेवा करून सर भाग्य देव घेऊन कसले आमगे निमित्त काया वाचा मनसा इंद्रिया त्रिगणपूर्वक कसले एक चढ जावनसच्या पूर्व दत्ता आम्ही मनुष्य मात्र देवाला असेल आणि सगळ्यांनी मस्त रूपाच्या रस्त्याना देवाक विशेष रूपाच्या रस्त्याना आराधन केल्याने तांतुई जलरे कलियुगा बुद्धीनं मस्त सकड पुण्या पण जावनसच्या पूर्व स्वाम्यान आमकां माफी करून देव प्रसन्न जावन घेऊन सगळे पेंटे उद्धार करून देव आमकां ह्या संकीर्ण आमगे सगळे पेंटे एक मातुने आमगे संस्थानाक एक शोभाय मातावन असेल तसले एक संकीर्ण जाल नाही म्हणून तसं संतोष देवानं सगळ्यांक मिळते तस देवान अनुग्रह कर सगळे पेंटे मातुने आसेत हिमाचल पर्यंत असेल आमगे सगळे संस्थान शिष्यवर्गाक व सकड संतोष देऊन घे आमगेला ह्या मंगळूर आणतो आमगेला संस्थान संबंध पाहिजे झाल्या अनेक व्यास भवन म्हणून संकीर्ण संस्थानात करगत जाऊन घेऊन अत्यंत वैभवारी स्वाम्याला पादा स्पर्श जाऊन घेऊन चंदायर त्या सगळं कार्य जलने म्हणून संतोष आम सगळा के ऐकूचे पडोचे भाग्य देवान देऊन घेऊन संतोषारी देवा अनुस्तेना अनुग्रह करून पर्यंत करून देऊ का म्हणून देवाला की स्वाम्याला प्रार्थना करून घेऊ बोलो श्री रामचंद्र प्रभु की जय माता की जय सद्गुरु श्रीमद घोरेंद्र वरदेंद्र स्मृतींद्र सुधींद्र सैमींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय श्री मठाधीश की जय श्री मठ संस्थान की जय वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा गोविंदा वीर वेंकटेशा गोविंदा गोविंदा नरसिंहा गोविंदा गुरु साक्षात् इष्टं देवं आज हम लोग और एक दिवस हम लोग खाना नहीं विशेष दिवस जन्मायन दिवस ये दिवस विशेष जाओ जैसे कि चातुर्मास समयावले जैसे कि राम मंदिर संस्थान आदि जाऊंगा विशेष जाओ क्योंकि सेवा समाजाच्या कुछ जाऊंगा जैसे कि पूर्वे जाए मान विद्यार्थी जैसे कि कला के जैसे कि बेच दिवस और एक दिवस जैसे संस्थान आज प्रथम जाम जैसे कि असल है षष्ठी इत्यादि रथोत्सवादी आज प्रार्थना संस्थान दिन जाओ जैसे कि आराधन होगा संप्रदाय भेद संप्रदाय भेद दसरे गुणे पद्धतीने अंदर जैसे तारतम्य सिद्धांत का सिद्धांता प्रकार चोर का इसलिए चोरू जान चंद्रूपा चोर का आज ये जबाबदारी संस्थाना सर सर दसरे उडे पद्धतीने शेवटे गौरव चंद्ररूपा पेटेच्या समाजाकडा आमकां खंयचेय एक दोश आसलेले दोश देवी आमकां मात्र पेटेकाची विस्वास सर्व विषयांनी रक्षण करून बरे पंचकृती प्रार्थना आले कधी राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम
संसाराची गंधा जन्मभरी केला, संसाराची गंधा जन्मभरी केला, की नाही आले कधी राम नाम, की नाही आले कधी राम नाम, की नाही आले कधी राम नाम. संसाराची गंगा जन्मभरी केला, संसाराची गंगा जन्मभरी केला, की नाही आले कधी राम नाम, की नाही आले कधी राम नाम. राम नामे वाचा शुद्ध नाही केली, राम नाम वाचा शुद्ध नाही केली. पुढे वेळ आली हो मरणाची, पुढे वेळ आली हो मरणाची, पुढे वेळ आली हो मरणाची, पुढे वेळ आली हो मरणाची. संसाराची गंगा जन्मभरी केला, संसाराची गंगा जन्मभरी केला, मुखी नाही आले कधी राम नाम, की नाही आले कधी राम नाम. मरणाच्या वेळी करी तळमळ, मरणाच्या वेळी करी तळमळ, मरणाच्या वेळी, मरणाच्या वेळी, मरणाच्या वेळी मरणाच्या वेळी, मरणाच्या वेळी वेळी.
कृष्णार्पणमस्तु शरणं भविष्यं पुराणेन संस्कृतदुष्कृतानि तेन पवित्रेण शतेन भूतानि पाप्मानमरासादिन्तरेमा श्रीसंयमेन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं भजामि संयमेन्द्रगुरुं संसौमि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं भजामि संयमेन्द्रगुरुं संसौमि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां कोण पारु हे भवसागरु करता कोण पारु हे भवसागरु करता कोण पारु हे भवसागरु गुरु तो दारु करुणा सागरु 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 पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां व्यासरघुपती नरसिंह हुडगास कोरनु रामदेव वीरवेंकटेशाल हुडगास कोरनु समस्त गुरुपरंपरेच्या यतिश्रेष्ठाल हुडगास कोरनु परमपूज्य परमाचार्य श्रीमद सुरींतीर्थ स्वाम्याला हुडगास कोरनु हांगा विराजमान जावन आशिल्ल्या काशी मठाधीश सैमेन तीर्थ स्वाम्याला चरणकमलाक वंदन कोरनु हांगा ह्या स्वाम्यान राम मंदिर म्हूण आशिल्ल्या स्वाम्यान आतां व्यास भवन म्हूण सांगून नाम केलेलें आसा ताका स्वाम्या हांगा आयिल्ले आसाची हांगा आमगेल्या पेंटे तर्फेन आनी आमकां हांगा कमिटी स्वाम्यान नेमक केलेलो आसा व्यवस्थापक समिती म्हणून आमी 11 जन आसात तातूंत त्या 11 जनांच्या तर्फेनय आनी हांगा पेंटे तर्फेन स्वाम्याक हांगा स्वागत करत आसा आनी हांगा आयिल्ल्या सर्वांक स्वागत करत आसा हांगा आमच्या समितीन तूं व्यवस्थापक समितीन तूं पुरा नमनेच्या हांगा कशी कोरता म्हूण सांगून स्वाम्यान मार्गदर्शन दिल्लां ताजे प्रकार आमकां करता तशी स्वाम्यान अनुग्रह कोरता म्हूण सांगून रबयत हे राम मंदिराचे पुढे गुलवाडी फॅमिलीचे आशिल्ले तांगेले परस हांव रामदास गुलवाडी आनी 2 उतर उलयताचे श्री गुरुभ्यो नमः श्री भवानी शंकराय नमः श्री मात्रे नमः श्री व्यास रघुपतये नमः श्री रामचंद्राय नमः चार सारस्वत मठांचे गुरु परंपरेक साष्टांग प्रणाम कोरून श्री चित्रापूर मठाधीश परमपूज्य सज्जोजात शंकराश्रम स्वाम्यांगेले चरणारविंदाचे भक्तिपूर्वक स्मरण कोरून काशी मठाधीश श्रीमद
संयमींद्र स्वाम्यांगेले पादकमलांक श्रद्धापूर्वक नमन करून तांगेले अनुमती घेवन मंगळूरू श्री राम मंदिराचे समस्त गुलवाडीकारांगेले तर्फेने हांव रामदास भट गुलवाडी मंगळूर श्री राम मंदिराचे स्थापने बद्दल 2 उतर उलोवच्याक तुमगेली इतर राबला. हांव भाशणकार न्हय जाल्यार मी ते वाचून पडका पडटा. परंतु म्हाका गुर्त आशिल्लें चोत्र भाशेने 2 उतरां विचार तुमगेली इतर प्रस्तुत करता म्हणून आजी तुमगेली इतर राबला हांव. मगर हाताने कांय तरी चूक जाल्यार तुमी सर्वांनी आनी मुख्यतः परमपूज्य स्वाम्यांनी व्हड्ड मनाने म्हाका क्षम करता ही नम्र विनंती. आमगेलो आजो हरिदास हरिभक्त परायण दिवंगत श्री हरिदास शिवानंद परमेश्वर भट एक श्रेष्ठ दर्जेचे हरिदासू, प्रवचनकारू, संगीतकारू, नाटककारू आनी नटू सुद्दां आशिल्लो. कोंकणी भाशेंतू अनेक पौराणीक नाटकां ताणें बरयल्यांती आनी प्रदर्शन सुद्दां केल्ल्यांती. पौरोहित्य आनी पुराण वाचन, हरिकथा कालक्षेप तागेली जीवन वृत्ती आशिल्ली. मंगळूरांत मात्र न्हय, बेंगळूर, मद्रास, बॉम्बई, गुजरात, कच्छ पर्यंत वचून तो हरिकथा करतालो. कोंकणी नंतर कन्नड, तुळू, मराठी आनी गुजरातींत सुद्दां तो हरिकथ करतालो. श्री रामचंद्र तागेलो इश्ट देव. बंटवाळांतू श्री राम देवळांतू प्रति वर्स चलचे श्री रामनवमी उत्सवाचे भजनेंतू तो महंत म्हणून भाग घेतालो. परंतु 1904 इंतू म्हळ्यार 1904 ह्या वर्स गुरुपूर न्हंयेंतू हुंवार आयिल्ले कारण ताका बंटवाळच्या उत्सवाक वचूंक साध्य जायनी आनी हें मंगळूरांतू श्री रामनवमी व्रत प्रारंभाची नांद जाली. तो त्या समय आतां पॉप्युलर बिल्डिंगाचे मागच्या गुड्ड्यारी वास करतालो. तरी ताणें त्या वर्स तागेल्या घरांतूची श्री रामनवमी आनी श्री हनुमान जयंतीचें व्रत प्रारंभ केलें. तागेले शेजारी वास करताले एक मुर्तीकारांनी उत्सवाक श्री रामचंद्राली मुर्ती तयार करून दिल्ली. आमगेलो आजो त्या नंतर प्रति वर्स श्री राम जल्मोत्सवांतू तीच मुर्ती पूजा करतालो. तो सावकार नेमपल्ली रामरावागेलो पुरोहीत आशिल्लो. त्या कारण तो गणपती देवस्थान रस्त्यार आशिल्ले आत्ता वेंकटरमण देवस्थानाचे राजांगणा जाग्यारी वास करूंक आयलो आनी थंयची तो प्रति वर्स रामजल्मोत्सव आनी हनुम जल्मोत्सव विजृंभणेने करतालो. इतर समयारी तो पुराण वाचन, एकनाथी भागवत, ज्ञानेश्वरी, नाथलीलामृत, जैमिनी अश्वमेध, अध्यात्म रामायण आनी इतर पुराणांचें वाचन करून प्रवचन दितालो. जन बहुसंख्येन येवन तागेले प्रवचनाचें स्वाद घेताले. एक उत्तम दर्जेचो हरिदासू, प्रवचनकारू म्हणून तो प्रसिद्ध जालो. मंगळूरांतू ह्या परिसरांतू प्रभू श्री रामचंद्र, सीता माता आनी लक्ष्मण मारुती सहित एक भव्य मंदिर निर्माण करची तागेली उत्कट इच्छा आशिल्ली. त्या खातीर ताणें तागेले संपादनाचे 1 अंश दुड्डू तो बाजू काणू श्रीकर करून दवरतालो. दिवंगत सावकार व्यंकटेश पयले सहाय घेवन ताणें हो जागो खरेदी करून मुरा फातरू म्हळ्यार लॅटरायट स्टोन आनी नळ्या माडाचें एक भव्य इमारत निर्माण केलें. 1 जून 1949 विरोधी संवत्सर ज्येष्ठ शुद्ध पंचमी बुधवारा 1949 सकाळी 9:30 शुभ मुहूर्तारी कर्काटक लग्नारी श्री चित्रापूर मठाधीश परमपूज्य आनंदाश्रम स्वाम्यांगेल्या दिव्य हस्ते श्री रामचंद्राली मूर्ती प्रतिष्ठापन जाली. नंतर प्रति वर्स चैत्र शुद्ध पाड्य धोरण पुनवे पर्यंत श्री रामनवमी आनी श्री हनुमान जल्मोत्सव हांगा विजृंभणेर चलतालो. 5 वर्सां नंतर श्री सीता मातेले मुर्तीची प्रतिश्ठा जय संवत्सर आषाढ शुक्ल चतुर्दशी बुधवारा 14 जुलै 1954 मध्यान 12:15 अभिजित मुहूर्तारी जाल्ली. 14 ऑक्टोबर 1957 तागेले 82 वर्सारी तो मरण पावलो. श्री लक्ष्मण देव आनी श्री मारुती रायाले मूर्ती प्रतिश्ठ करची तागेली इच्छा अपूर्ण उरली. परंतु तागेले 4 जाण चेडवां आनी आमी नात्रांनी मेळून श्री रामचंद्राले आनी सीता मातेले नित्यपूजा आनी जल्मोत्सव चालू दवरलें. ह्या वर्सा 120 वर्सां म्हळ्यार 120 जल्मोत्सव आनी आमी सर्वांनी मेळून गवजेर सादर केलो.
आमगेल्या आज्यान बांदिल्लें हें मंदिराचें इमारत काळान भाग जीर्ण जालें आनी सन 1984 1984 गुलवाडी कुटुंबाचे आम्ही सर्वांनी मेळून हें नवीन 2 अंतस्ताचें मंदिर पुनर्निर्माण केलें आनी 22 फेब्रुवारी 1985 22/2/1985 रक्ताक्षी संवत्सर फाल्गुण मास शुद्ध तृतीया शुक्रवारा वृषभ लग्न मध्यान 12:21 अभिजित मुहूर्तारी श्री लक्ष्मण देव आनी श्री मारुतीलें नवीन मुहूर्ती सहित श्री रामचंद्र आनी सीता मातेलें मुर्तीचें पुनर्प्रतिश्ठ केली. हांगा एक विचार तुमगेले इदूर हांगा सांगूंक इच्छिता. श्री रामचंद्राली चंद्रकांत शिलेची मुर्ती आमी अहमदाबादाचे एक शिल्पकारा करून तयार करेली. 5 वर्सां नंतर सीता मातेल मुर्ती तयार करूंक आमी मुंबईंत शोध करतना आमकां तोच शिल्पकार मेळ्ळो आनी 30 वर्सां नंतर ज्या समय आमकां लक्ष्मण देवाली मुर्ती करूंक सुद्दां तोच शिल्पकार मेळ्ळो. म्हळ्यार 3 मुर्ती लेगीन एका शिल्पकारान केल्ले. दुरदृश्टवशात आमकां चल्या चेडवांगेली संतती कमी अशें. त्या कारण श्री देवाली नित्यपूजा आनी श्री राम आनी हनुमान जल्मोत्सव सतत चलता ह्या उद्देशाने आमी हें मंदिर काशी मठाधीश परमपूज्य श्री 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 सम्यमेंद्र स्वाम्यांगेलें हस्तांतर केलें. आमकां खात्री आसा श्री स्वामी देवाली नित्यपूजा आनी दोनूय जल्मोत्सव अति विजृंभणेन चलून व्हरतले आनी स्वाम्यांगेले आशिर्वाद सदा सर्वदा आमचेर आसतलेची म्हणून मगली ही 2 उतरां हांव हांगा समाप्त करतां. पुनः स्वाम्यांगेले पादकमलांक भक्तिपूर्वक नमन करतां. धन्यवाद. प्रथम जावन आमगेलो पेंटे देव वीरवेंकटेशाक नमस्कार करून संस्थान आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंहाक नमस्कार करून आज हे सुदिनांतू हांगा पूज जालेलो तसले रामचंद्र लक्ष्मण सीत समेत हनुमंत समेत देवाक नमस्कार करून सद्गुरू परमपूज्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामीले हरिद्वाराश वृंदावनाक नमस्कार करून सगळे काशी मठाचे गुरू परंपरेक नमस्कार करून हांगा विराजमान जावन सुचे काशी मठाधीश श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वामीले चरणा कमला वंदन करून स्वामीले अनुमती घेवन 2 उतर उलोवचेक तुमगेले रपता. आज बार एक व्हड दीस आमगेले सद्गुरू सुधीन तीर्थ स्वामीले जन्म नक्षत्र. रामनवमी पशी 2 दीस फुडें एक संस्थे एक मस्त वर्स देखून तांणी आतां सांगलां म्हळ्यार गुलवाडीन सांगलां म्हळ्यार 120 वर्सां पशी व्हड संस्थे ते काशीमठ संस्थानाचे सुपर्द येवन रामनवमीक तेसू चांग विजृंभणेरी हांगा पूज जावन तशीच काली हनुमंत जयंतीक कालने पेरी चंद्रतीर पूज जावन आज आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वामीले हांगा पादस्पर्श जावन देवाक हांगा पूज जावन हे पुरा कशी हे पुरा आमगेले योग समाज बांधವರು म्हणटाची मंगळूर समाज बांधವರು म्हणून समाज बांधव हांव पयलीं आमगेले चातुर्मास जालें. चातुर्मास जाले नंतर खंयचे गांव चमकले रे पूर जनांनी उलोवची मंगळूरांत तुमी चंद कोण चातुर्मास केलो रे स्वामीला देवाला आशिर्वाद निमित्त म्हणून एक मनशान समेत नेगेटिव्ह उलयनाची नेगेटिव्ह उलयनाची म्हणटना तांकां गोत आसा तांणी दूर बैसून पळयला चातुर्मासाचे पुरा कार्यक्रम पळयला कार्यक्रम पुरो चंद जावन जाला. आज सगळे समाज इतले चांग जावन अशें कारण कसलें आमगेले संस्थानाचे स्वामीले देवाले आशिर्वाद निमित्त आमी आज प्रत्येक तुमी कोणेय पळयाचे हांव मस्त्यान उलयलां आमकां देवाले स्वामीले आशिर्वाद मेळ्ळा निमित्त आमी आज चांद जावन आसाचे म्हणटाचे नाका मेगेलेच एक एक्सपिरियन्स दिवचे जाल्यार हांव बसरूर भुवनेंद्र बालकाश्रम शिकिलो. शिकले नंतर प्रति वर्स ते वार्षिकोत्सव करताचे. त्यातनं देखून 1973 हांव वार्षिक ते देखून शिकून भायर आयला रे प्रति वर्स वतना वार्षिकोत्सव ते स्वच्छ हांवें म्हाका एक आशा स्वाम्यान एक प्रसाद घेवका स्वाम्याला प्रसाद घेवका म्हणून सुदीन तीर्थ स्वाम्यान प्रसाद दितना सांगचें बरें जात्रे म्हणून आज जिवनांत तूं ह्या मटा भर जावन तुमगेल्या रबला म्हळ्यार आमगेल्या स्वाम्याला आशिर्वाद हाका कारण आमी आमगेले जीवमान पर्यंत आमगेल्या कुटुंबाच्यान स्वाम्याक कितलो आभार जावन आसलो रे पावना इथं म्हळ्यार आज इतलें चांग जावन अशें कारण स्वाम्याले आशिर्वाद हांव मस्त पळयलां. आमगेले चूक जाता आमगेले एक परा एक सामुहीक ओपनयन आसा स्वाम्या लागीं आमी पयर वचून विनंती केल्या स्वाम्यान एक सामुहीक ओपनयनाक स्वाम्यान येवन
आमकां एक आशिर्वाद दिवका म्हणून आमी केलेले चुकी म्हणून गोतस आमकां लास्ट मिनटाक जाल्यार समाजाक समाजा वयर प्रीत आसा कितले कश्ट जाल्यार तांणी एक मुहूर्त दिल्ले जून 7 तारीख येताची मस्त बिजी स्वामी बट आमगेले मंगळूरची पेंट वयर प्रीती ना हांव स्वाम्याला वट्ट अर्था 1 वर्सान तूं मस्त पटी मस्त गांवांचे आमकां आसा जम्मू काश्मीरा वचून अशें बरो पयरी 5 तीर्थक्षेत्र यात्रे वचून अशें बरो पंढरपूर यात्रे वचून अशें बरो स्वामी आमगेले समाजा खातीर कितले कश्ट पोवताची सकाळी उठाका कितलेशीं अशें बरो ते देवाल पुजा निमगिताना समाज बर जावका म्हळ्यार कळकली स्वामीला आसा आमी समजावन चलता वा ताका आमी समजावन चलनाची आमी कसन दिता ते रेस्पेक्ट आमी आतां एक ते हें आसा कसं न्ही हांगा सोशल मिडिया म्हणून सोशल मिडियान तुका कसले की आमी घालताचे हांव सांगचें समाजाक स्वाम्यान आमकां म्हळ्यार जनाक कळका म्हणून सांगचें हांवें पयर स्वाम्यान आमी एक चातुर्मासा टायमार स्वाम्याक एक 10 पवन काणीक आमगेले गौरवाक समजावन आमी समर्पण करता म्हणून आमी ते समर्पण केलें व्यासदर्गपती लेत्राकाची स्वाम्यान आमकां आपयलें ट्रस्टीसांका तुमगेले भांगरा लालकी जत्त न्हय रे तज्जाक या तुमी यूज करायची म्हणून 10 पवन दिवची मात्र न्ही नोव्हेंबर 1 तारखेक विशेष जावन आशिल्ले अलंकार पुजा आमगेले वेंकटरमणाक दिल्लेले मात्र न्ही तेन्ना वेंकटरमणाक एक वेदव्यासाल पेंडंट तशीच भांगरा पावन ते समर्पण केलेलें आसा काणीक जावन सगळेच त्या दिसाचे ते नोव्हेंबर 1 तारखेचे संपूर्ण खर्च संस्थानांत करून केलेलो आसा नाका आज आतां भांगरा गरुडोत्सव आसा देवस्थानांत आमी समाजाच्या अनुकूल जावका म्हणून एक 30,000 रुपया आमी केलेलो आसा आमकां पयर स्वाम्यान तांगेले अमृता आसतना मस्त जन येता रे मस्त खर्च आसा संस्थानांत देखून चलचें म्हणटा ते संस्थानांत देखून परिपूर्ण जावन चोल काम म्हणाल खातीर 1.25 लाख रुपया चेक तशीची आमी आतां विंगड जाल्यार भांगराचे गरुडोत्सव आसल्यार 2 ग्राम भांगर घेवचें घे रे देवा उण जेवचें नज म्हूण सांगून आमगेले आडಳಿತ मंडळी सदस्य लागीं आडಳಿतेचे मक्तेसरा लागीं 1 पवन भांगर दिल्लेलो आसा संस्थानात दूड नाका इथं म्हळ्यार मस्त कडेन आतां हाजी पंढरपुरा मठ जाता आसा आमगेले मंगळूर पेंटे निमित्त कसले जावका म्हणना सगळेच देश आशिल्ले विदेश आशिल्ले चातुर्मास हांव आसतना पळयलां खंयचे खंयचे गांवां देखून जन येता हांगा दुबय देखून अमेरिका देखून येताची कसं लाका चातुर्मासा टायमार स्वाम्याला आमकां आशिर्वाद जावका आज हांव बेळतंगडी चमकलेलो 100 जन कोची देखून आयलेची इताक वसंत मासा टायमार आज्य टायमार चातुर्मासा टायमार आमी वचूका स्वाम्याल प्रसाद घेवका ते प्रसाद घेवन आमगेले जीवन धन्य कोन्न घेवका म्हणून संस्थानात देखून मस्त जना गोतस गी ना म्हणून गोतना फुडले वर्स आमगेले व्हड जावन आशिल्लो ब्रह्मरथ नवो जालो ब्रह्मरथाक सगळेच देवान बश्य पीठ म्हळ्यार पुराजन सांगताचेर उपेच कोरया हें कोरया म्हणून स्वामी म्हळालेंची गंधाच पीठ करायचें रे देवाक केन्नाय पोरम म्हणटा म्हणून संस्थानात देखून आमकां एक सादारण 40 किलो गांध आतां गांध कितलो रेट म्हणून सांगलो तुमकां कळटा इत्याक म्हळ्यार जनाक कळका म्हणाल खातीर सांगचें हांवें ह्या जनाक कळच्याक सांगनातल्यार आमगेले निमित्त अपराध जाता 40 किलो गांध तशीची चंदना पीठ त्या नमूने व्हड पीठ खंय मेळना मैसूरा देखून हाडून आमगेले वेंकटरमणाक परमनंट जावन शाश्वत जावन चंदनाचें आनी गंधा पीठ रे खंयचे गांवांत ना हें चंदनाचें आनी गंधा पीठ हें कोण केलेलें आमगेले स्वाम्यान केलेलें आज हांव पुनरेपी सांगता आमगेले पॅन्ट उद्धार जेवचे आमगेले मात्र न्ही पुरा पॅन्ट उद्धार जेवचे पुरा पॅन्ट आज हे मनाचे तांगेले घरकडे सुख संतोष संतृप्ती दिवचे स्वाम्याला आशिर्वादा निमित्त म्हणून हांव खंडीत जावन सांगता हाका तुमी पुरा जन एग्री जाताचे आमकां एक वायट अभ्यास आसा कसो म्हळ्यार कसं न्ही एक आमगेले सोशल मिडियार आयले कडले आमी ಸ್ವಲ್ಪ बुद्दंत आमचे गेले ते फॉरवर्ड करचें हांव सांगता माडिदवರ पाप आडिदवರ बायेली म्हणटा इत्याक आमी फॉरवर्ड करच्याक आमी आलोचना करका देवान आमकां एक ब्रेन म्हणून दिला ते ब्रेन आशिल्ले आमी यूज करून आमी ते आलोचना करतना तुमकां आज हांव वेंकटरमण देवस्थाना ट्रस्टी जावन सांगता आसा खंयचे डावट आसल्यार ट्रस्टीच्या ऑफिसांत बागेल केन्नाय ओपन आसता तुमकां डावट आसला थंय येवन निमग्याची मार्गार बैसून संस्थाना विशय जो देवळा विशय खंडित उलोचना जा इत्याक म्हळ्यार माडिदवರ पाप आडिदवರ बायली म्हण आमी ते देवाल विशय संस्थाना विशय कसले वायट उलयला रे ताजी दोश आमकां आमगेल्या कुटुंबाक शाश्वत जावन येता हांव उलोचना जाल्यार म्हाका एक मनान दिसलें कसं म्हळ्यार आज मस्त समाजाची आसाची संस्थाना देखून आमकां कसकसल जाला
पेर तुम्ही अर्थ पडून असे बरो हांगा कास्ट शीट अंतू संस्थान देखून 60 लक्ष रुपये खर्चून एक आमगेला विक्रम पै सांगा ते अतुल कोडू आसा तांणी एक मुतुवर्जी घेवन आमगेल्या समाजाच्या स्वाम्यान सांगले आमगेल्या देवाला पुनर्प्रतिष्ठा जावन संस्थाना देवाला पुनर्प्रतिष्ठा जावन 10 वर्ष जाल रे ताची उडगासा खातीर हांगे आमगेल समाजा खातीर एक मेडिकल फॅसिलिटीज कोरका म्हणल खातीर कितलींय वर्स देखून ते खाल अशेल बिल्डींग ते कंप्लीट रिनोवेशन करून तांतू एक 60 लक्ष रुपये खर्चून केल्ले कोणाला खातीर केलेले हे केलेलं समाजा खातीर आमगेल समाजा खातीर केलेलं स्वाम्यान 60 लक्ष रुपये म्हळ्यार सावन दुड्ड वतो आमी निमगे तना संस्थाना कशें गेलो म्हणून हे तुमगेले येत्राक आसू का तुम कोळका म्हणलें खातीर हांव सांगचें हांव उलयतना तुमकां दुख्ख जेवचें पुरो हो कशें उलयता म्हणून हांव केसाल म्हळ्यार म्हाका तें सांगका म्हूण दिसलें येता म्हळ्यार आमी कोण कोण सांगेल आयकुचें नज ताका कोणाला दुखून येवका गी तांगे लागीं वचून निमुका आमगेले निमित्त तशें पुरो आमी उलयला रे चूक जाता आमी चूक करून तसलें काम करूं नज इताक म्हळ्यार आज एक चांग दीस जावन आशिल्ले हाजी आमेले आमगेले सुदीन तीर स्वामेले स्वाती नक्षत्र जन्म नक्षत्र दिसूच्यो तुमी मस्त आमी लेखील 100-200 जन येता म्हणून सादारण एक भायर हांगा कितले जन आसा की ताचे डबल भायर राबलेंचे म्हळ्यार एक 6 आशिल्ले निमित्त आमी मागीर भायर एक LED TV घाल्ले ते पळोवच्या जनाक आयकुच्याक पळोवच्याक जावका म्हणाल खातीर भायर TV घाल्ले मस्त जन भायर राबून आयकता आसाची हे कसं लागा तुमी इतले जन कसाला आयलेंचे हाजी आज आयलेंचे म्हळ्यार संस्थाना वयर प्रितीन आयलेंचे समाज बांधव म्हळ्यार तुम्ही 1% जन समाज बांधव जायनाचे 99% जन समाज बांधव ताजे 1% जनाल मनात कन्फ्युजन घालचे आमगेल मत्ते तूं वल्ली वणट जेवचे नजे कोणें घालल फातोर आमगेल मत्ते वचचे नज आमी आलोचन कर शक्ती दिला आमची गेला आमी बुद्दंत खंडितांनी मुखार तुमी कसने आसलेली तुमी एक संस्थानाक आमी स्वाम्यान आमकां आजी कितले चांग लेखला कितले चांग करता आसाची सर्व समाजा खातीर करता आसाची हे मन आदोवन घेवन आमगेले निमित्त कसलेय अपचार जायना तशी आमी बिहेव करका आनी आमगेले निमित्त कसलेय चूक जालेलो आसल्यार स्वाम्याला उलयलो तो कसले मिस्टेक जालेलो आसल्यार चूक जालेलो आसल्यार स्वाम्याला क्षमापण निमगे म्हळ्यार मस्त उलोवच्याक हांगा म्हळ्यार आनीक मस्त कार्यक्रम आसा आतां हे जाले नंतर स्वाम्याला आशिर्वाद चंदन जाले नंतर मागीर गरुड उत्सव आसा सो मस्त कार्यक्रम आसा मेगेल निमित्त कसले उलयलो तो चूक आसल्यार स्वाम्यान आमी क्षमापण दिवका म्हणून 2 उतरां मेगेल स्वाम्याला चरणार आमगेले स्वामी म्हूण घेवन आमी चोवन येयलेले समाज तशी आमगेले संस्थानाचो प्रधान देव म्हूण सांगल्यार आज जे काही स्वाम्यान अनुग्रह रायस दिताना श्री रामचंद्राय नमः म्हणून दिवचे इत्याक म्हळ्यार स्वाम्यान केन्नाय सांगचें आशिल्लें मर्यादा पुरुषोत्तम म्हूण घेवन निंदंतु नीति निपुण देवास्तुवंतु निंदकरिरबेकु ಕೇರಿ ಕೇರಿಯೋಳು ಹಂದಿ ನಾಯಿಗಳಿರುವಂತೆ म्हूण पुरंदरदासान सांगेल म्हणटा लोकांत असोच विशय तो जाल्यार आमी एक आदर्श कोण घेवन जावका म्हूण घेवन कशी चोलका म्हळ्यार आदर्श म्हळ्यार प्रभू रामचंद्रालय म्हूण घेवन सगळे रामचंद्रांत गेले रामायणांत दाखयलें कसं म्हूण सांगल्यार विशेश जावन घेवन पितृभक्ती तशींची मातृभक्ती भ्रातृप्रेम तशींची एक रामायण घडका म्हूण जाल्यार रामायणांत प्रधान एक सांगेल कसं म्हळ्यार विधी म्हूण एक आसा म्हूण घेवन भरतान आयले वेळाक रामचंद्र सांगता की दैवम फलती सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम आमगेल्या जिवनांत विधी म्हूण एक आसा रे दैव जात दुखे भरता दोश ना कुणाच्या दोश कोणाले ना तांगेले कसं की भाग्य आसता त्या प्रकार तांणी करतात तवळ ते केलेल्या वेळाक देवा खूश जाता की ना की म्हणलें न्हय आमगेले प्रारब्ध घेवन आमी येवचें एक रामायण जावका जाल्यार रामायणांत प्रभू रामचंद्रान उद्धार केलेलो पुराजनाक उद्धार कोरका जाल्यार ताणें कितके काळ देखून राखून बसिल्लें अहल्या उद्धार केलें शाप केदान दिलेलो फुल दिवस न्हय कितकी 1000 वर्स युगांतरा जालेलें तसलें अशें हें सगळें आशिल्लें रामायण आमकां दाखयता कसं न्हय प्रति वर्स चैत्रांत रामायण वाजूका म्हूण रामायण सांगता इत्याक म्हळ्यार आदर्श आमी स्विकार करच्याक आज आयचे भाशेंत अपडेटींग म्हणटात आमी मस्त मना भावन येता आमकां मस्त कडेन ग्रहचार म्हणटात आमी ग्रहां चवता ती ग्रहां ते इंडिकेटर्स आमी कशें चोलका म्हूण जागृत दिवचें तशी प्रभू रामचंद्राक आज मस्त कडेन कळलं जाल्यार सांगता ज्योतीश सांगिल्लो हांवें मुहूर्त सांगिल्लो हांवें देवा पट्टाभिशेक जायना इत्या म्हूण घेवन देवान पट्टाभिशेक जालेलो ताका इत्या म्हण सगळेची कोण तागेलो आश्रय आसा ती तांकां अनुग्रह केलेलो देव तो म्हणटाना ताणें दुख्ख भोगची कशी म्हूण ती केलेलें देवा दुख्ख ना आनंद कंद तो जाल्यार ताणें दुख्ख कशी भोगूं का दुसऱ्या वेर माते वेर दवरत न्हय आमकां गेलें तें म्हूण घेवन ताणें प्रत्येक क्षणां दाखोवन दिलां कोणा जाल्यार ताणें मोग दिला राखून वसली ती
ಮಾತ್ರ ಐತೆ 2 ಅಕ್ಷರ 2 ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆ ರಾಮ 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 ಮಣ್ಣು ಮುಂಜಲಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರಿವತ್ತ ಮಣ್ಣು ಸಂಗೋನ್ಗೇನು ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಲ तेंची प्रभू रामचंद्रान सगळेचे एक तगले जीवन जावन घेवन वैकुंठाक उपास वत्ताना हनुमंता सांगले की तूं हांगा सुका म्हूण यावत तिश्ठती मेदिनी खंय थंय हांगा सूर्यचंद्र सती रामायण चलता थंय ते भुलोकांत तूं आसुका म्हूण तें दुखून आजी आमी सांगचें यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम स्वाम्यान केन्ना सांगचें राम नाम सांगा म्हूण घे आनी कसं सांगिल्लां दिवलाणी राम नाम सांगा म्हूण घे साणी काण सांगचें आशिल्लें स्वाम्यान भागवतांत तुलें देवर हा अटती तुगेलो देरू संजवाळ सायंकालांत तूं पाड्ड्यार बैसून घेवन भोंवता पार्वती सयत आनी आयकत घे कोणाल घरकडे किणी किणी ते ताळाचे नाद जत्ता ते घरकड बरी जेवू म्हण घेवन पार्वती परमेश्वर अनुग्रह करता ती म्हळ्यार सायंकालांत राम नाम सांगता म्हण घेवन तशें आमी एंगेज आसूं का देवाल विशयांत स्वाम्यान आमकां व्यासोपासन करून दिली इत्याक म्हण सांग ते कोरका म्हण घेवन अशें सगळं आमगेलें स्वाम्यान खंयचे खंयचे काय यदा यदा धर्मस्य म्हळें कसन तें गीता वाक्य आसा ते प्रकार ते कालाक ते समयाक कसन कोरून आमकां अनुग्रह कोरका म्हळें कोरून दिलेलें आमगे सुधींतीर स्वाम्यान तांगेला जन्म नक्षत्रा दिसाक आमकां संस्थाना दिशान दर्शन घेवचें जालें तांगेले दयेन तसल ते स्वाम्यान समाजा खातीर कसन केल्लें म्हूण सांगल्यार तांगेले पदवी कसले म्हळ्यार आमकां गोत ना आशा पुरो धर्माचार्य म्हणचे धर्मप्रतिश्ठापनाचार्य म्हळ्यार धर्मप्रतिश्ठ करचे तांणी तवळे समाजाक अभ्युदय सहित जावन घेवन देवाल दिकाड धर्मादिकाड चलोत तसले एक अनुग्रह करता आसत आमगे स्वामी आज आमगे समाजान जायत कोणी जायत गंगा नदी स्नान करतील कोणी नाती एक 30 वर्स फूट जेव्हा 40 वर्स फूट जेव्हा आमकां निमगेल्यार गंग खंय आसा म्हणलें काशी मात्र म्हणचे आशिल्लें बद्दल सांगल्यार तिणें प्रथम भूस्पर्श करचें खंय हरिद्वारा आज आमगेल म्हण वचून राबोवन घेवन आराधना अनुश्ठान करच्याक कोरून दिला आमगे स्वाम्यान जाल्यार ते व्यास मंदिर कसल्याक म्हळ्यार स्वाम्यान त्या वेळाक सांगिल्लें की व्यासोपासन जेवका रे प्रत्येक गांवांत देखून एक एक गुंप जावन वचुका थंय 3 दीस राबका ही स्वाम्याली इच्छा ते आमी करचे प्रयत्न केले म्हण जाल्यार आमी स्वाम्याले पदवाक्य प्रमाण म्हळ्यार ते कसन आसा आमी चलोवचे प्रयत्न केला म्हण जावचें पुरो म्हणटाना स्वाम्याली इच्छा ती तस्सले सुधींतीर स्वाम्याले जन्मनक्षत्रा दिवस आमकां तांगेले एक गुणगान कसन सांगल्यार ते एक क्षणाक एक दिसाक प्रत्येकले अनुभव आसा केवल आज येयल्यार सगळे मालगड सांगता ती मठाक आमी वचचें स्वाम्याले जरा पांय पडचें हांणी मुखार म्हणयलेली पट्टी मस्त आसा स्वामी बेसन एक उतरां सांगतात अशेंच तें म्हण घे ताका समाधान जाता इत्या ते स्वामी तशी सद्गुरू म्हळ्यार कसं न्ही म्हण गे केदारनाथ स्वाम्यान सांगलां निग्रह अनुग्रह करता जाल्यार आमगेले काशी मठ संस्थाना पीठ त्या पिठार बशिल्ले सर्व यतिवर्यांनी केवल समाजाचे श्रेय तांगेल ध्येय हें कोरून घेवन समाजा पुण्य दिलां आज जे के स्वामी आमकां पुण्य दिता आसती जनांक खंयच्यान कश्ट जाता तांतो दुखून तांकां आमी दूर करूं कसन कोरयेत म्हळ्यार प्रयत्न करून स्वामी चलता आसत जाल्यार ಎಲ್ಲವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ಹೆಡ್ಡುತನ म्हणून दासान सांगलां म्हणटाना देवा प्रिती खातीर आमगेले स्वामी आजी जाल्यार काया वाचा मनसा दिसाक कितले घंटे आसगे तितले घंटे तांणी देवा लागीं प्रार्थना करून अनुग्रह करतात एक मनशान सांगलें भटमाम स्वाम्यान टायमा पुजा न्ही कोरका हें कसं न्ही म्हळें हांव ताका सांगलें काय ना मामा मिगेल नाका मठान 3 दिवस राबका तुवें 4 दिसा तूं सांगका स्वाम्यान इतलें वग्गी करचें म्हूण सांगता तूं म्हळें इत्याक राबून पळय म्हळें भयंकर राबून घेना उलोवच्या पुरो ती स्वामी कितलो श्रम घेता ती देहाश्रम कितले घेता ती आमकां सौख्य ना आमी न्हिदता ती जाल्यार स्वाम्यान कसन सारी ते देवाल पुजा करून घेवन समाजा पुण्य दिता आसलें आमगेलें भाग्यान म्हणलें आसलें काशी मठ संस्थानाचे शिष्यवर्ग जावन घेवन जन्म आयलेलें आमगेलें इदू भाग्य वया असलें स्वाम्यालें अनुग्रह आमगेल्या समाजाचेर केदारनाथ आसूं आमकां जावका जालें चांग बुद्धी चांग दृढता विश्वासो उत्साहो देवधर्म कार्यां करच्या जावचेलें कसेगेड्यस कली सोणा म्हणचें दक्का वक्काद रामनाम तें दुखून घेवन तें रामनाम सांगता जालें एक व्रत अशें आमी धरतशें जावका स्वाम्यान हे व्यासभवन म्हणून नांव दवरलां संस्थान अधीन जालें म्हणटाना हांगा आनी मुखारसून घेवन कसं कोरका म्हण घेवन स्वाम्यान लेखलां ते सगळे कार्यगत जावका जाल्यार स्वाम्यान सांगिल्लें म्हणके चलता जाल्यार एक अवकाश न्ही जाल्यार अनुकूल मनस्थिती विशेश जावन घेवन आमकां अशी हरिगुरू कृप जावका म्हण घेवन स्वाम्याल चरणांत की प्रार्थना करता ती दोन उतर बैत तशीची आमगेल्या स्वाम्यान स्मरण करून हांगा मेळिल्ल्या सर्वांकय रितीन आशिर्वाद करता आज ही थोडे दिवस आमगेल्या मठांना आचरण आज आमगेल्या स्वाम्यान जन्म नक्षत्र
यथार्थ करून जागेदार स्वामी जन्म नक्षत्र आचरण करून दाना अधिक मासा अधिक चैत्रेम का स्वामी जन्म अधिक मासा at the date of birth आचरण करतो आता जानवर स्वाम्याने date of birth दिला ही 2 वर्ष पुढे म्हणजे कोरोना वेळेस आणि आपण पुसत ना पुरात 31 डेट कळलं स्वाम्याने जन्म नक्षत्र एकोलन बेलेलं स्वाम्याने जन्म नक्षत्र दिलं कोरोना सगळं बंद होतं त्यास आमक गोतना रे स्वादित 31 आजी मी नाही आम्ही ते घालका न स्वामी आमगेल संस्कार नाही नव्हे प्रायजल मनीष वय रे घालका आमगेल संस्कार नाही तो डेट आमगेल आचार नाही आमक सांगेन नाही ते आणि घाली घाल आम्ही तवळ कोणकीच आम्ही स्वाम्याने आचरण करू नामे आण आणि एक गल ते आमगेल निमगनी इत स्वाम्यान केदनाय आमकां आचरण करूयात डेट सांगीन नामे आमगेल संस्कार नाही तो नक्षत्र अथवा साऊथ केंद्रांत तिथी म्हणतात ते आमगेल संस्कार भारतीय संस्कार तांकां इंग्लिशकारांक 10 महिने तशिल्ले 11 डिसेंबर मागीर 2 ऍड केलेले मागीर दिवस कळले आमकां 12 महिनेच असो आमगेन चरित्र कशी तशी मीन मासू केरळांत कशी म्हणल्यार सिंह राशी प्रकार चलचे आम्ही चंद्रायण रे जलरी प्रचार मीन मासांचो 16 तारीख असो आमी सांगून येयले आज स्वाम्यान नक्षत्र होड एक दिवस आमगेल स्वाम्यांनी होड इतली केलें एक काम म्हळ्यार समाज आनी संस्थाना संबंद वृद्धी करून दिलेलो सुकृतेन स्वाम्यांनी सांगचे आसीन खंय पा समाज संस्थान आनी समाजा संबंद वाडले जाल्यार समाज बरेपणा कारणीभूत जाता ते खातीर केन्नाय समाजाच्या संबंद प्रिती दवरून समाजाचे ते उत्तर स्वाम्यांनी परिपूर्ण करून दिले संस्थान संस्थान म्हळ्यार रीती आहे स्वामी एकले दिले संस्थान हे मठ सगळं केला थी कसला केलेलं हे मठ कोणाल खातीर कोणाक रे मोठू आमी मठाचे म्हणटात खंयचे आसचे आपूण कसल्याक कोणा रे मोठू सांगा स्वाम्याक वय स्वामी समाजांतूल न्हय वे समाजा भरचे वे स्वामी समाजांत कोण आमच्या स्वाम्यांनी समाजा भायर न्हय आलोचन करता आमी विचारचे आमकां आमी कोणेय मना व्हरनात समाजा खातीर स्वामी आसूचे स्वाम्याल खातीर न्हय समाज भर जे आमकां शिकोवचे मास्टर आशिल्ले हायवेंचे तांणी मठ हायचे आमकां शिकोवच्याक हे सब्जेक्ट आतां उल्लोमका पडल्या इतिहास म्हणल्यार आतां ताण सांगीन ಸ್ವಲ್ಪ आमी कांय विस्तार करूं वचना ती आमी प्रूफ काडूं भायर सरल्यार कश्ट जाता न्हय इतिहास प्रूफ आमगेली आसा देवस्थानांतूय आसा प्रूफ कशी आसता मंगळुरा मात्र सुची हो विशय आनी खंय ना
ताचें कारण ती म्हणून आमी सांगना ती सांगेन तत्व संस्थान इतिहास जे आमकां स्वाम्याक ऐकल्याक बाय तांणी सांगचें ना आमगेली तांणी वचून सांगचें अशी ना तांगेले सभेनी तुमी पळोवंक काशी मोठू थंय कोणेय तांणी निमगुचें कोणेय ना विंगड तुमगेले कोण नमगे शिष्यवर्गवे संबंधी करूं और तू कळो तो आमी सांगिल्लो आमगेले शिष्यवर्ग जे आमकां संबंध उजली प्रीती आसमू तांणी सांगचें अशी न्हय पळोवंक संस्थान आसूचे समाजा खातीर आतां देवा पुजी करता ती सर्वेशा देवळां पुजा करता ती सर्वेशां महाजनानां म्हूण करता ती पेंटे करचें ना ते पेंटे मात्र संस्थानां करचें ना सगळे समाजा भर कर देवा म्हूण आमगेले स्वाम्यान आनीक केयसीन गूण तुमी आतां भजन करता ती घोलाट हें जाता तें जाता सगळे मंत्र एकड तेकड जाता स्वाम्यांनी देवाल मागचे देवा हाजे भर फल समाजा दी हाजे वायट फल आसा जाल्यार आमकां दी रे देवा हें आमगेले स्वाम्यान नित्य मागचें अशी न्हय मात्र न्हय ते गांवांत सेवा करता सेवा करून जाल्या नंतर देवा हे पेंटे उद्धार कर रे तूं हांगा बेसला हे पेंटे रिणां घाल रे तूं संस्थानाक हे पेंटे रिणां घाल नाका देवान प्रत्येक ते प्रार्थना देवान स्वीकार केली प्रत्येक पेंटे उद्धार केली समाज हिंगलेले संस्थान हिंगल्यार सगळे पेंटो सगळे मठ मंदिर आनी संस्थाना देव आनी स्वामी तेंच्या लाड संस्थान प्रायम मिनिस्टर हिंगे कोण एकल मोदी मात्र एकल जाल्लो प्रायम मिनिस्टर तो रिप्रेझेंटेशन म्हण आमी आलोचना करना ती रिप्रेझेंटेशन तो ताका उतली गौरव दिता ती आतां एच डी देवेगौड आसलो आतां दिता ताका मर्यादा एक स्वामी म्हणून सांगिल्यार एज ए पर लॉ सॉल ट्रस्टी संरक्षण करची एज ए मॅनेजर लॉनी शिकून या आमी नाही बरें या ब्रिटिशान बरें वय स्वामी आमकां ती आमकां स्वामी ती आमकां निमगी ता आमी कसला स्वामी आमकां देवा पुजी करूं देवा पुजी करूं देवा बडमाम नाव बडमाम बुरमू मागीर स्वामी त्या जाय पळय न्हू मागीर स्वामी त्याग हां मागीर रथोत्सवान नांचे येवयात मंगळूर तेर आसा नांचे येवयात न्हू ते वेले इतिहास स्वामी धर्म सांगच्याक धर्म करोमच्याक देवा पुजी करूं मात्र न्हय निमगी ता ती आमगेली निमगेन स्वाम्याले प्रथम पुण्यतिथी फंक्शन स्वाम्यांनी एक कंडिशन कमिटी कसली किची स्वाम्यान 1 घंटे पूज्य कोरकाक आरती कोरकाक पा मंगळूर ट्रस्टी से आसा ही ते वेळार सांगेन तांणीच
नाम सांगना आधी आम्ही 1 घंटे पूज कर का आखे स्वाम्याला सांग का आखे आमगे लयलो एकल्यान सांगे नाका तुका सव पडचे काम ये जायत रे आमगे लयलो मंगळूर तेरू 1 घंटे पान घालचे तशी तेरू तंडा हिंगिन मी जला मी करया हिंगिन लोमच्या तुमकां मात्र नाही ना काय करता न्हू कष्ट ते न्हू करया काय तर जात न्हू आम्ही पळयले हांगा 5:30 तेरू जाल्यार ते सम्राट रे कितू लोक आसता 8 घंटे कितू लोक आसता आमी दोळ्यान पळयले नास तुमी पळयले नास आनी जेवण आमचे धवळ मोठा तूं धवळमन आवरा पूज्य तुमी उण कोरका म्हण देवाक देवान बर करचे नाका म्हूण तुमी मागूंक येता आसा देवाली न्हय स्वामी मागूंक घेना ती त्या जबाबदार आसा असो मनावर तिने कसकसन की उरलो आमचे इत्या तुमी आडिता ती फूल और स्वाम्यान सांगचे आसना इतलें जेमच्या कितलो समय इतलें जेमच्या कितलो समय येऊ मनावर का कोणाल खातीर करचे आतां तावेळ सांगीन ना कोण सांगीन म्हण कळ आमकां सुधाकरान की जगन्नाथान की सांगिल्ले त्या स्वाम्यान पूज्य करचे कोणाल समाजा खातीर पळया और स्वाम्यान कशी शिकयनी आहा म्हण स्वाम्यान स्वाम्याल खातीर करची ते असं का न्हय जोप मात्र विंगड काय ना आमगेल स्वाम्यांनी तितलेच असो आमी विशयांतर समाजाक न्हीक संस्थाना प्रीती वृद्धी केली तितली वृद्धी केली कशी रात्री फाल्ले म्हण पळय स्वाम्यांनी एक पंत विद्याभ्यास आवडले आसा आमकां एक पाठ त्यावेळी स्वाम्याक आमी विनंती करची स्वाम्यान रायस दिवचे आमकां स्वाम्यान रायसूय दिवचे कारण कितें म्हणटा तुवें आमी शिष्य स्वाम्याले न्हय वे प्रधान शिष्य जबाबदार असेल शिष्य स्वाम्यान आमकां रायसूय दिवची स्वाम्याक सौख्य जायना स्वाम्यान आमकां तें पत्रार बरें आयते शुरवे आमगे आरोग्य मागशी प्रथम संस्थाना काम मना वचनी न्हय हें संस्थान चलासूचें संस्थानाक काम संस्थानाक जबाबदार रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटात हांगा पळयलेले मनीस न्ही आसा ती स्वाम्याक प्रवचन जाल्यार जितके प्राय जाल्या नंतर हें जाता न्हय प्रायेचे हे आमकां जायना हांवें आया आसूं तवळी जाल्यार खुशयेन कित्या संस्थानाक जबाबदार आसा प्रीती ती प्रीती वृद्धी कोरका मना बरा स्वामी तशी समाज वड्डोनले कशी म्हळ्यार स्वाम्याक सुकृतेन स्वाम्यान जातक पळयन की जातक पळोवनचे आनीक स्वामी नेक्स्ट टायमचे 100 वर्स तारण भारी कश्ट तारण जमचे स्वाम्यान आनी कोणाक दाखयना स्वामी इतले स्वामी सुकृतेन स्वामी आश्रम जाल्लेले दिवस दुखून आमगेले स्वामी आसूं बरक्यान दुःख असीन स्वाम्याक स्वाम्यान निद्देमची निना न्हिदपणा केसस मंगळूर हे आसतात प्रधान केस मंगळूर नांव न्ही सांगना ती आमी नाका हे ना म्हूण सांगून स्वामी भायर सरून चमकलेले सुकृतेन स्वामी मागीर तेंची आसताय न्हय
स्वाम्या वेरी केस केल्या आमगेल स्वाम्याल मंगळूरच्या नाही केल्या ना वर्धेन स्वाम्याल वेरी केल्या बोरेन स्वाम्याल वेरी केल्या सोडी कोणाक सोडी कळो तुका तशी प्रिती केल्या ते कासता ती दामण मी सांगना ती मंगळूर एक गुणच की और स्वाम्यान सांगचेसी ना तांकां जायना जाल्यार तातूं मध्य आनी स्वाम्या आसली कामचें सुलभ जालें काम ते करेक्ट ते सत्य आमकां अनुभव आसा सांगेल तत्व स्वाम्यानी सुखदेव स्वामी मागेरी मंगळूरच्या दर्शनांत तेमकां मंगळूरान मागेरे मंगळूरच्या आंगेन वच मागीर तो सुखदेव स्वाम्या कडेन येयलेले असो आमी सांगेन ते स्वाम्यानी सुरवेत कुणू दुःख सुखदेव स्वाम्याने जादक पळयन इतले वर्ष दुःख भोगिले नासमो तांतू पुरा दुःखून तारण जमचे संवत्सर स्वामी हे तशी तारण जालें स्वामी आमगेले स्वाम्याल ते तारण नाम संवत्सरांत तो शिष्य स्वीकार जालो आनी सुखदेव स्वामी काही आस की लागी आस की आमगेले स्वामी भारी खुशी कोणा येयल्या रे स्वामी हँडल करचे मंगळूरांत एक पंत हांगा आसूचे ना येयलें एकोलो येयलें की स्वामी आसा आमगेले स्वामी आसा सुखदेव स्वामी आसा स्वामी मठा एक बॅलन्स शीट दी मुका सुखदेव स्वाम्यानी स्वाम्या पळयन की ताट रे पळयता ती पळय हाका जवाब दिमका न्हय हाका जवाब दिमका हीच कितें केलें नासतना स्वामीन जवाब दिवची उतरां गा कर्मान कार्यान दिमका उतर स्वाम्यान कसन केलं म्हणतो तुमका पांच पुजेक दिवो दवर चलोलो आशिल्लो ते पत्र काडलें ताका लासीन जवाब जाली कळ्ळें न्हय हीच तुगेलो जवाब हे आमगेले स्वामी मला तसले जवाब उल्लोन करना कैरान करतले हे सगळे समाजाक तितलेच आसता ती 1% ना 2% आसतात पूर्ण वे पैसान थोडे बीट गेला पूर्ण वे चड काय नाका जाल्ल्या न्हय आमगेले स्वाम्याल शिष्य स्विकारा दिवचू कोण कोणाकय जायना दुधपाक आवर मुळकी पायसान मीठ घाले केलें आसा आमगेले दोरख्यानीच केलो तुका स्वाम्याचेर न्हय जालें आसा केलेलें न्हय जालें स्वाम्यान सांगचें न्हय और स्वाम्यानी नांवें ऐकल्या न्हय कोण आली असेल कोप खर्च काही मला कडेन गूण असो सांगिल्ले व्हरतू इतलेच आमगेले समाजाक उद्धार केलो सर्व विशयांत हे मंगळूर तेर हे आमचे विशय कडेन इतले उद्धार केलेले स्वाम्यांनी इतलेच विशेष जाणटेराक वैभवालो स्वाम्यांनी उतले प्रख्यात केले ना हे गांव आमगेले स्वाम्यांनी आमगेले मात्र न्हय रे मलगड स्वाम्यांनी आसा सांगीन न्हय सुखदेव स्वामी आसा वर्देन स्वामी आसा भुवनेन स्वामी आसा सर्वे आसा विशेष जाम आज कसनकीच आमगेले हे वर्सा चातुर्मास मंगळूरान जाल्लो आमी मस्तकाय उलोवन जेन्ना गरुडोत्सव आज आमगेले स्वाम्यान नक्षत्र आमगेले चातुर्मास हे वर्सा हांगा जाल्लो ते वेळेर 1.5 वर्ष दुखून गुळवाडी कुडुंबेची निमगी तस ती स्वामी हे गेम का हे गेम का आमकां कसल्या रे मंगळूरान तूं देवस्थाना सुचनांनी आमकां कसल्याक देवस्थानांत दोग स्थान आसा हें तुमी कोणें दिलें न्हय मालगड्यान दिलें न्हय कोणें दिवचें न्हय मंगळूरची खबर मस्त आमगेली आसा तुमकां कोळत दिल्ली काडचें मात्र काडटात आमी काडका जाल्ले जाल्यार रामबाण सोडका न्हय रामबाण सोडचें सोडटले आमी ते और स्वाम्याने करप असेल इथे आमला समाजाक कोळका आमकां विंगड कशेंची आमकां ऑरिजिनली सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस आसा तें आशिल्लें खंय देवस्थानांतूच इत्या आमगेले अधीन आसूचें देवळ मंगळूर म्हळ्यार दोळ दोन दोनी दोळ तशीच
ट्रस्टी सेतल वतल रे संस्थान आणि संबंध देवाक पेंटेक ट्रस्टी साल नाही खंयचेय पेंट गेले रे आम्ही मनावर का मनावर का जाल्यार मस्त तत्व आसा ते समाजाच्या आणि हे स्थान बोरेन स्वामी आशिल्ले तांगेल जाल्ले चमकले म्हळ्यार मुक्त जाले वर्धेन स्वामी सुकृतेन स्वामी आमगेल स्वामी आम्ही इथे हे स्थान येता ते वता ते प्रीती संबंध और स्वाम्यान तशीच इत्या बसरूर तू केशवेंद्रा चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून गेले ताजे ऑफिस कुंदापूर देवस्थान बसरूर नातिल्यान वेलफेअर फंड केले ऑफिस काही उडपांत देवस्थानातूच भुवनेंद्र केशवेंद्रा चॅरिटेबल ट्रस्ट भुवनेंद्रा चॅरिटेबल ट्रस्ट कुंदापुरांतू केशवेंद्रा चॅरिटेबल ट्रस्ट केले बिल्डिंग असते ऑफिस काही केले देवस्थानात इत्या आमगेल न्ही का देवस्थानात संबंध विंगड नाही ते संबंध निरंतर सुखा जालो एक व्यक्ती दोन व्यक्ती नाल तीन व्यक्ती ते नाही ह्यो संबंध असूचे संतला कोण थंय दवरला स्वाम्यांनी मागीर असो होता एक विशय आमी उलयना ते आमकां कळचे मस्त विशय आसा मागीर हें जालें कित्या रे नाका नाका रे नाका मागीर चातुर्मास आवळे रे बापा आमकां मनां दिसना आमी एक कोर काम काही कसं नाही पडी आमकां एक जाम का तान्या सती आमी चातुर्मास जावन वच फुडें घेवया कोरया रे हिंगेन कोरया नावे नाका तेरा भितर मागीर स्वामी आमकां रामनवमी मरांक कोरका म्हण आसता स्वामी हे वर्सा स्वाम्यान अनुग्रह कोरका जायत रे कोरया मागीर ताजे रामनवमी फुडेंच मागीर आमी खंय जालें की आमी दीस तांणी दिवस निमगेन स्वामी हे दिसा करया वे पळय नक्षत्र पळय ना ताज्या पयची षष्टी इद्या आमकां मंगळुरांपूर आसत पाठशाळा आसा खंय घेसूचे थावेळ सांगच्या पुरो देवस्थानाच्या न्ही ताका जवाब आसा 1955 दुखून स्वाम्यांनी जलासूची पाठशाला देवस्थानाच्या न्हय 1973 मागीर चलासू जायना म्हूण रेसोल्युशन पास केलें न्हय वय न्हय स्वाम्यांनी चलास न्ही स्वाम्यान रेकॉर्ड केली कर न्ही मागीर आजच्या काळात आमकां म्हण 2009 ते वेळेर संस्थानाक अधीन करचें स्वाम्यांनी ते चलासू काम ताका काय केलं गोंदळ कळटा तुमकां पाठशाला आसा कोंजाडी तूं कुलदेवस्थान आसा इश्टदेव मंगळूर महानगरपालिके सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस कच्चे की नाम का पुरा आसा मागीर सुरत कला पुरा आसा मंगळूर महानगरपालिके आतां येवें जाल्यार ही पेरच्या दिसाक कसन की जी आमी हाजें नाम राम मंदिर म्हण नाका रे दोन राम नाका हांगा इत्या आमगेलें ताजें नांव श्रीराम बिल्डींग म्हण आमगेलो प्रधान देव खंय आमगेलें मठ हांव व्यास भवन म्हूण नांव ताका व्यास भवन इत्या आमगेलो प्रधान राम रे जरी वेर बेश्ट कोण है केशवन स्वाम्याक अनुग्रह केलो वेदव्यास ते देखून व्यासाल वारश्रय ऐशीची ऐशी भवन हें कसरे न्हय राबच्या गिबच्या न्हय अशी एक आसो मठाक एक आसती तशी कलकत्ता पेर हनुमान जयंती जाली तांणी आचरण मठांतून केलेली मागीर आज कदाना आमगेल स्वाम्याल नक्षत्रा कच एक उडका साजात न्हय विशेष जायत येतात मागीर देवाक असं पूण वेंकटरमण आमी सेवा कोरका संस्थान तावळ संगीत ताणें देवाक सेवा कोरका इद्या संस्थानाक तुमी करता हे थोडा आमी कोरका नका संस्थानान करचें न्ही पेंटेन करचें ना व्यत्यास आसा
इति व्यत्यासू पेंटेन केल्या पेंटेच्या मात्र पुण्य संस्थानान केल्यारी सगळे समाजा पुण्य तशी देवाक व्हड एक सेवा करूं का तूं सेवेन तूं व्हड सेवे म्हळ्यार गरुडोत्सव देवाक प्रधान तेवेन स्वाम्यान तेच खातीर त्या मंगळुरांत एक ते गरुडा जामकार रे कोची आस कोची पळोवन संस्थानान जालें ना तिरुपती कितल व्हड सेवा जाता म्हळ्यार उतले नवरात्र जाता लक्षोपलक्ष जन येता ते ब्रह्मोत्सव ताचो लक्षोपलक्षांचे जन म्हळ्यार गरुडोत्सवाक गरुड प्रधान ते गरुडोत्सव तुतून व्हड सेवा ती तशी ते देवाक गरुडोत्सव कोरया रे तशी आय गरुडोत्सव स्वाम्याल नक्षत्र स्वाम्याल एक प्रितीच न्हय तशी आसा देवान विशेष जाम कसनकीच तांणी व्हड एक बंद कोर इत्या राम मंदिर म्हूण सांगीन आमी तांकां कंडिशनां घाल्या आमकां आनी एक जबाबदार घेवच्या जायना रे येता आमी आमगेले खंयचे ब्रांचांत जाल्यार जायते जाल्यार मात्र तेमगे आतां गेली आमीच चातुर्मासा वळेरीच अरे करचे बगे काय आमी खंयचे मठान जाल्यार शिफ्ट करता न्ही त्याक म्हळ्यार सर्वे मेळटा मॅन पावर जाम कांदो आनी बटबांगूय मेळका मुखार जाल्यार खंयच म्हळ्यार तें आलोचन कर न्ही करताय मात्र देव कशें चला आसता तशी आमगेली इच्छा न्हय त्या आमी ते वेळेर जे आमकां म्हणलें की जालें ना त्या वेळेर जे आमकां म्हणलें की ना आजच्या देवानी ते आमगेले स्वाम्याल नक्षत्राक गज आमकां इतिहास स्वाम्याक प्रिती पेंट ही स्वाम्या मात्र मागीर प्रती स्वाम्याक प्रिती पेंटच ते आसता ती 1-2% वर्देन स्वाम्यांनी एक पण तांकां केल्या तुमी कोळराप का गळवे जनपदांनी की ताकतीन केलें स्वाम्याक ओपयलो वर्देन स्वाम्याक देवस्थान केशी चलासिता ती म्हूण मंगळूर आयले खंय रब्बील मंगळता तुमकां जप्पू जप्पू नायकादय कोची तुय तशीच दोनी एकच कळोन तुका 2 दोळो कोची खंय रब्बील म्हळ्यार तोपू मडी रबिले आनी कशें देवस्थान चलासिताय म्हूण पळोवया आसता ती 1-2% हे काय केल्ले काणी न्हय आसतील काणी तेन्ना आमगे उलोवचें तुमी जागृतायेन उलया कळटा आमकां राम बाट म्हगेले हे तशी आसता ती प्रत्येक स्वाम्याक प्रिती चैत्या आसता ती खंयचे बोट पांचे आमकां पांचे बोट आसा जाल्यार मात्र जमचे एक नुबून जाल्यार जतवे ना पांचे बोट आसा जाल्यार मात्र जमचे जाल्यार सत्य कोळ उलया सत्य कसन म्हूण मन आवरून उलया तें व्हड असो आमी उलयन आज व्हड एक दिवस स्वाम्यान एक नक्षत्र ते दिसाक कसरकी संस्थानाक मंगळूर पेंटेन मंगळूर पेंटेक कशी मंगळुरान देव कोण रे वेंकटरमण टेंपल स्क्वायर खंय न्हय टेंपल स्क्वायर खंय बरा गेलो थंय संस्थाना अधीन एक कट्टड म्हळ्यार वास्तू देवालय एक विशेष जाम आज संस्थानाक अधीन जमचे तशें देवान करून घेतल्या स्वाम्याल दयेन स्वाम्याल अनुग्रहान एक खबर आशिल्ली मागीर स्वाम्यान नाका एक जात्ता म्हण आसी हांगाच टेंपल स्क्वेरात 2005 मागीर ते मागीर लास्ट स्वाम्यान नाका म्हूण जालें देवान स्वाम्याल मनांत आसी न्हय आमी सांगता जालेलो आसता देवान आजी विंगड प्रकाराचेर आजी संस्थानाक आडोवचें तशें केलें तशी आजी विशेष जाम देवाक रामाक कसलकीच संप्रदाय बेदू म्हूण सांगता ती कसलकी संप्रदायांत आमगेलो व्यत्यास आशिल्लो आमी एक माध्व वैष्णव परंपरेचे कसलकीच देवाल प्रार्थना कसली खंयची तांणी प्रितीन श्रद्धेन पुजा करून येयल्या ती कश्टान तांणी देवाक पुजा केल्या ती तांगे राज्यान केलेली कसलकी आयज संस्थानां दिल्या आमगेले संप्रदाय आसा मुखारी आमगेले संप्रदाया प्रकारी चांग रुपार देवान रामाचंद्राल सेवा काडून गेमची तशी देवान करून गेमकां पेंटेच्या आनी तशी समाजाच्या करान ताज्यान आमगेले खंयचे रुपार आशिल्ले दुरीत आसा की ते दुरीत सर्वे निवारण करून तेमकां विशेष जावन समाजाक आनी केजलरी किर्ती वृद्धी करून तेमकां विशेष स्थान मान गौरव समाजाक देवान तेमचे तशी तेमकां मात्र न्हय समाजाक भक्ती विश्वास देवाचेर धर्माचेर धर्म सांगचे स्थानाचेर प्रिती वृद्धी करून समाजाक सर्व विशयांत तुवें बरेपण करून दीन विशेष पेंटेक आनी केजलरी बरेपण करून दिमकां म्हूण व्यासरूपती नरसिंह आली
तशीच लक्ष्मीपती व्यंकटेश आली, तशीच सर्वय गुरुपरंपरेचेरी, तशीच आमगेल स्वाम्याल महाचैतन्याकडे विशेष प्रार्थना करून आम्ही रबेतात. पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां. तन मन धन गुरु चरण अर्पण, तन मन धन गुरु चरण अर्पण. जन्म जन्माचे संचित पाप हरण, जन्म जन्माचे संचित पाप हरण, जन्म जन्माचे संचित पाप हरण, जन्म जन्माचे संचित पाप हरण. पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां. भकुत जन पोष शरण जन अघनाश, भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिदास, 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 वरशेष गिरिवास श्री हरिदास. पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां. दोष विवर्जित व्यास चरणातु, दोष विवर्जित व्यास चरणातु, ध्यासुदेवनो सदा राखयति राया, ध्यासुदेवनो सदा राखयति राया. पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां. श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि, श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि, श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि, संयमीन्द्र गुरुं संसौमि. श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि, श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि, श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि, संयमीन्द्र गुरुं संसौमि. श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि, श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि, श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि, संयमीन्द्र गुरुं संसौमि. श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु, श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु, शरणागत जन कल्पतरु, शरणागत जन कल्पतरु.
व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञानप्रदायक काशी मठाधिप ज्ञानप्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्रीनिवासा
व्यासा बादरायणा गोविंदा स्वामी गुरु महाराज की श्रीमती स्वामी गुरु महाराज की श्रीमती स्वामी गुरु महाराज की काशी विराजीश की काशी संधान की जय जय गुरु महाराज की वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक निखिल व्याप्त तोय जाम्बक मकर कुंडलधर मदन जनका मकर कुंडलधर मदन जनका संकर्षण सर्व लोकपालक 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 सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण अनेक चरिता खगवाहना जगदंबारमण खगवाहना जगदंबारमण अगणित सद्गुण अनेक चरिता अगणित सद्गुण
अनेक चरित खगवागना जगदम्बारमण